गेली 3 वर्सां जालीं मिनिस्टर आमचो भारतीय जनता पक्षाच्या हितून काम करता. तो सदांच आमकां प्रत्येक गजाल कितेंय जर तेजे कडेन घेवन गेलो जाल्यार तो प्रत्येक गोश्टीक आमकां ना म्हणून नाशिल्लें. प्रत्येक गजाल तो आमची सुटसूटीत करून आमची कामां करतालो. आमचो आतां ग्रावंड आसा, ग्रावंडाकूय ताणें आमकां भरपूर हेल्प केल्लो. वयर आमी क्रेमेटोरियम नवीच क्रेमेटोरियम बांदता आनी आतां जी पंचायती इमारत आसा आमची ती ह्याच वर्साक तेंच्यांनी नवी हें करपाची हें केलें, तुमकां बायटूय दिल्या ताणें आनी नवे हितून तो ही पंचायती हें करपाचें आसा. आमकां प्रत्येक फावटी तेंचो सहकार्य हो पयलींय मेळटालो आनी आतां तर म्हाका दिसता चड हितूंतल्यान आमकां तेजो सपोर्ट मेळटलो. कसो वयतलो आनी सरपंच कशें जातले त्या उतरा प्रमाणे आनी त्या अनुसंगान आयज आमी सोनूबाबाक सरपंच केल्लो आसा. सगळे पंच एकी कडेन रावून फुडें फाटीं कितें जालां जाल्यार तें विसरपाचें आनी एका नेटान बाब मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा आमच्या बरोबर, धडाडीचो एक मिनिस्टर, तें खंयचें काम कितें उरलें जाल्यार फाट करून करपाचें. तो तेज्या फाटल्यान आमी रावतले आनी तेज्या आशिर्वादान ही पंचायत बरी चलतली अशें सांगता आनी मागीर 2 वर्सां सकयता. देव बरें. आज विलेज पंचायत भूमचो सरपंच नव्यान निवडणूक जावन अनअपोज ताजी नियुक्ती जाल्ली आसा. ताजें हांव खूब मना पासून अभिनंदन करता. सगळ्या पंचांचे आभार व्यक्त करता जाणीन ताका तेंको दिल्लो आसा. आनी ही ग्रामपंचायतीची लोकांची समस्या, लोकांची कामां, समस्या निवारण करून कामां मुखार व्हरपा खातीर म्हजो तेंको तांकां सदांच आसतलो. सरपंचा लागीं आदले सरपंच, उपसरपंच आनी बाकी सगळे पंचांक जी तांच्या प्रभागांतली कामां पंचायतीच्या विरहीत जी कितें करपाक जाय त्या अनुशंगान हांव तांच्या बरोबर उबो रावतलो. आनी ह्या विलेज पंचायतीक आमी जे उबे आसात त्या विलेज पंचायतीची नवी इमारत, सुसज्ज अशी इमारत ह्या फायनान्शियल इयराक आमी घेवपाची ठरलें आसा. ताजें प्लॅनिंग, ताजें डिझायनींग ऑलरेडी सुरू आसा. येणाऱ्या काही काळा भितर आमी ताजें फावंडेशन घालून ही नवी वास्तू उबारपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हे आजच्या रिझोल्युशन सुद्दां आमच्या फाटल्या काळान जोडटाय घेतिल्लें आशिल्लें. परत एकदां तांच्या सगळ्यांच्या मना पासून अभिनंदन. सगळ्यांक देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.